विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। 8.5 लाख रुपया खर्च करून मये गांवांत LED रस्त्याच्यो लायटी घाल्यात। MP फंडा मार्फत ह्या कामाचो शुभारंभ केला। ह्या वेळार थळावे सरपंच विजय पोळे हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकर। उजवाडा कडेन वचणाऱ्या ज्या प्रकल्पा मार्फत ह्या वार्डान जे आमी म्हणटात पळय तशें ज्या ठिकाणी गांव आसा त्या ठिकाणी घरां आसता आनी घरां आसल्या कारणान प्रत्येकाक वीज ही जायी आसता आनी ती संकल्पना प्रत्येक गांवान वीज पावची, प्रत्येक घरान वीज पावची ही संकल्पना आमी पयलींसून मना काळजानसून प्रेरणा घेवन ह्या वार्डान कार्यान्वीत करपाची आमची इच्छा आसली आनी ती म्हाका दिसता आयज 100% कवर जाल्ली आसा। आमच्या गांवांतल्या प्रत्येक ग्रामस्थान आमकां कसलें काम करतले जाल्यार आमकां पाठिंबा दिल्लो आसा आनी त्यांच्या पाठिंबानच ही आमी कितें कितें कामां आसता आमच्या गांवांत जी नवी कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा आर्थीक कसले फायनान्शियल जावं कितें ज्यो स्किमी आसता ह्यो प्रत्येकाच्या दारान घरान पावोवपाचें साहस आनी धाडस ह्या आमच्या ग्रामस्थाच्या मार्फतूच आमकां मेळिल्लें आसा। 8.4 लाख 8.5 लाख सुमार इन्वेस्टमेंट MP LED फंडाच्या अंडर ही इन्वेस्टमेंट खासदार निधींतल्यान जाल्लेली आसा आनी हे काम कंप्लीट केल्यामुळे ऑलमोस्ट हे तुमचो हे वाडो आसा त्या वाड्याक टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन जे LED लायट्स जे LED लायट्स म्हणजे विजेची बचत जाता आणि तिचो उजेड जाता मेळून एकमेव संकल्पना LED घालपाचें म्हाका आसा डिपार्टमेंटाचें आनी पयलीं आमी ऑर्डिनरी फिक्चर्स फोकस जे 250 वॅटाचे बसय आसले त्याच्यामुळे पावर कन्जम्पशन चड जाय आसलें। आज आमी त्या जाग्यार 30 वॅटाचे जर घातले LED बल्ब ऑलमोस्ट जवळ तितलेच कवर जाता इल्युमिनेशन त्याच्यामुळे जवळ 200 वॅट आमची पावर सेव जाता। त्याच्यामुळे ह्या स्किमीच्या अंडर स्ट्रीट लाईट इल्युमिनेशन हे जाल्लेलेच आसा त्याच्याबरोबर आमी विजेची बचतय करीत आसा ह्या माध्यमांतल्यान आणि लोकांकय त्याचा उपयोग जाल्लेलो आसा आणि ह्या माध्यमातून आमची जी विजेची बचत जेणे करून ज्या गोष्टीसाठी विजेची गरज आसा त्या गोष्टीसाठी आमकां ती डायवर्ट करपाक मेळटा। पयली स्ट्रीट लायट जी आमी ऑर्डिनरी फिक्चराच्या मार्फत यूज करी आसले आयज ऑलमोस्ट आमी 1/10 पटीन आमी ती वीज सेव करून लोकांक दिसता। आमचे तुळशीदास चोडणकर एक फाटल्या 20 वर्सां पळयता राजकारणा आसा पण तो एक तळमळटा आपल्या गांवांक लागून ही लायटीच्यो कारण लायटीचो MP फंडाचो म्हाका दिसता 50% बिचोली तालुक्यान आमीच मये पंचायतीन इतलो लाभ घेतलेलो आसा। जास्तान जास्त एरियेक चडसो MP फंडांसून लायटीचो सगळो आमी जास्त केलो तितून 30% तुळशीदासान घेतलेलो आसा हे म्हाका सारकें हांवें सुद्दां म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लो आसा।